लँड रेट वाडयल्या ती अशी दिसता की प्रमोद सावंताक दिसता की लँड फकत दिल्लीवाल्याच घेतले गोंयकारांक आनी गोंय न्हीच साऊथ गोवान नॉर्थ इंडियेच्या लोकांक तशें वेलकम ना हांगा सेकंड होम्स घालपाक लोक अलाव करना हॉटेलां जाल्यार घाल म्हणटाले सो लँड रेट्स वाडोवप साऊथ गोवान हाका कसलेंच लॉजीक ना ही फक्त गोंय म्हणटा ते दिल्लीवाल्या खातीर केला हो सरकार म्हणटा तो ब्रोकरांचो सरकारान मंत्री आहा ते ब्रोकर जाल्ला आनी ताजे खातीर तांणी केन्नाच ब्रोकरेज घेवपाची साऊथ गोवा आतां ताणें विकिल्लें नॉर्थ गोवा ताणें विकिल्लें ना आनी कांय उरलें सो साऊथ गोवा विकपा खातीर फॅसिलिटेट करपा खातीर ह्यो रेटी वाडयल्या सो बेजिकली हे हो म्हाका दिसता साऊथ गोंयची प्रक्रिया ओपोज करता हांगा ते खंयचेच लोक विचार नासतना केल्ले आहा हे एक म्हाका दिसता कारस्थान साऊथ गोवा कॅप्चर तुम्ही पळयलां आसतलें की नॉर्थ गोवान कोणें प्रोजेक्ट आहे काम म्हणटा कॉन्कर गोवा म्हणजे कॉन्कर गोवा ते नॉर्थ गोवान आतां चलतालें साऊथ गोवान ते चलनाशिल्लें ते चलपा खातीर ते फॅसिलिटेट करपा खातीर हें केलां